सोनशीच्या गांवकारांनी शुद्ध वारें उदक आनी बरी भलायकीची मागणी करपाक धरणे केले, मात सरकारान तांकां कादयेत उडयले। आवय बापायची कादयेंतल्यान सुटका करात नातर आपणाकूय व्हरून कादयेत घालात म्हूण घोशणा करीत काल सोनशी ग्रामस्थाच्या भुरग्यांनी वाळपय पुलीस स्थानका भायर पुलिशेच्या आड आंदोलन केले। ताची पुलिशेंतल्यान सुटका करची म्हूण मागणी शिक्षकांनी केल्या। आरडीएक्सको खातीर वाळपयच्यान सोहन मणेरकर। तांकां सगळ्यांक चडशे जाणांक हांगा उडयल्ले आसा कोलवाजळी। त्या कारणान तांकां आतां हे भुरगे जे तुमकां दिसता सगळे तांचो आवय बापूय कोण ना घरा कडेन। थोड्यांची अशी परिस्थिती आसा की थोड्यांच्या दारांक कुलपां लायिल्लीं आसा। आतां ह्या भुरग्यांक म्हाका सांग कितले दीस म्हणून कोण पोसतलो? तेंचे हाल जाल्ले आसा सद्या। त्या कारणान एक तरी आतां तेंच्यांनी पुलिसांनी काम करपाचें, तेंच्या आवय बापायक गेला कोलवाळे थंय तांकां घालपाचें, नाजाल्यार ते डेली अशें येवन हांगा बसतले हे भुरगे। हेंचे कितें तो सरकारान तोडगो काडचो जाता ते हितून। आनी एक म्हटल्यार तेंचे पयशे भर म्हटल्यार इतले पयशे आमचे कडेन भरपाक ना। कित्याक ज्या आमचे जे एसटीचे समाजाचे चडशे लोक आसा कसलोच तेंच्यांनी अत्याचार कितें केला ते सांगचे तेंच्यांनी ऑफेन्स कितें केला, कसलो ऑफेन्स लावन तुमी तांकां भितर उडयला आनी इतले पयशे भरपाक कोणा कडेन ना। आनी हे जे भुरगे आसा तेंचे एकटे आवय बापूय घरा कडेन ना, तेंच्यांनी आतां कितें करपाचें? आवय ना बापूय ना। आतां ही दोगां तिगां आसा तांकां इतले दीस जाली पळयता, जेवणाचे हाल सगळेच हाल जाल्ले आसा। आतां येयल्ले दिसा तांकां दोतोर घेवन धांवपाक पडटा, कितें करपाचें हे सरकाराक विचारता आमी। बेलआउट आमी कोणूच करचे ना, कित्याक आमी कसलो ऑफेन्सूच करून नाल्या बेलआउट करपाक आमी कितें कोणाचो मर्डर केला हांगासर आपल्या हक्का खातीर झगडला आमी। एक आमचो मेन आसलो तो उदकाचो प्रश्न। इतले वर्स जाले आमी कंपनीन मागता उदकाचो प्रॉब्लेम आसलो आमकां। आतां 6-7 कंपनी चलता जाल्यार उदकाचो तांकां प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट करपाक जायना। सेकंडली म्हणल्यार एम्प्लॉयमेंट। आतां इतले गांवांत म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 35 तरी लोक आसतले जेंकां ते काम दिना, भायल्या लोकांक हाडून ते कामाक भरता, गांवांतल्या लोकांक कामाक घेयना। इतली तेंची पॉलिटिक्स चल्ला हांगासर। तुमचो प्रश्न सुद्दां सुटलो, जे डिमांड कितें आसा ते पळय कळ्ळें, पूण जे आमच्या लोकांक भितर घातला ते हेंच्यांनी कोणी घातला कितें कारस्थाना करून तेंच्यांनी सोडून हाडचें तांकां, कित्याक आमचे कडेन इतले पयशे भरपाक ना। एक बारके भुरगे सगळे आमचे सुवादीन आहा, कोणूच तांकां ना ह्या भुरग्यांक। तांकां कोण पळयता? आमी दुयेंत मनशां, डायबिटीज प्रेशर आमचो वाडटा, आमकां कोण आमचे उकटले उखलून व्हरोंक ह्या हॉस्पिटलांनी कोण आमकां पळयतलो आनी कोण आमकां सांगता? तेन्ना तेंची बेगीन सुटका करा, आमच्या भुरग्यांची त्या बेगीन सुटका करा आनी आमकां एकटें करा, नातर आमकां थंय तरी व्हरोन घाला तेंच्या सरी मरोन आमी सगळींच तरी न्याय तुमी कोण करिना आमचो जाल्यार। बद्दल म्हणजे सरकारान कितें तरी सूचना काडपाची न्ही तेजी, आनी मायनिंगवाल्यान काडपाची न्ही। गांवांत मायन आहा ते गांव आसात, गांवांत ते मायन ना, म्हणून गांवांत धुल्लो जाता कितें जाता हे तेणी कोणी पळोवपाचें, सरकारान पळोवपाचें, मायनिंगवाल्यान पळोवपाचें। आनी हांगासर आवाजाचे खूब प्रॉब्लेम आसा आनी हेवटेन रहदारी भुरग्यांक येवपाक वचपाक खूब त्रास जाता। धुळीक लागून डेली हांगा प्रॉब्लेमूच आसता सगळ्यांनी, आनी भुरग्यांचे डेली सीकपणां आसा, तकली दुखता आनी कितें, ताका लागून भुरगीं शिकपाकूय बी पळयना। आणि मशिनरींचो आवाज बी मशिनरीचो आवाज कंटिन्यू आसता, तो तेचो त्रास जाता भयंकर त्रास जाता। आमी पिवपाक वापरता, रांदपाक वापरता, न्हावपाक, कपडे धुवपाक हे सगळे हेच वापरता।